पेडण्या कासरवाणे रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्ली आसा। पुराय रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान गाडी चलोवप्याक त्रास सोंसचो पडटा। तशेंच ह्या फोंडकुलाक लागून अपघाताच्या प्रमाणात लेगीत वाड जायत आसा। कासरवाणे वाठारांत दुचाकी वाटयतना ट्रकाचो अपघात जालो। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना, देखून संबंधीत अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। कासरवाडणे हांव सध्या कासरवाडण्याचो भितरल्यान रस्तो येयला। ह्या रस्त्यार चवथीच्या पयलींच्यान आमी सांगत आहा की हांगा हे जी फोंडकुलां पडलेली आहात तेका लागून वेगवेगळ्या तरेन अपघात जायत आहात म्हणून। आयज पळयात, जी फोंडकुलां हे मोदी पडलेली आहात तेका लागून त्या ड्रायव्हरान ते 4 व्हिलरीक 2 व्हिलरीक सेफ करपाक लागून गाडी आपली कशी भायर मारून घेतल्या। अशें जर एक्सिडंट जालो जाल्यार हांगा एक जिवीत हानी जातली आसली। आमी अजूनय सांगता, हो जो सुके कळवण टू चांदेल रस्तो आहा तो सारको धोकादायक आहा। तेजी सर्वे करपाची, कशी मोदी वाटेक जी फोंडकुलां पडली आहा ती पळोवपाची। आनी हो आतां एक्सिडंट जालो तो कासारवाडणे काजऱ्या कडेन म्हणटा थिंगा। आयज तो भायर गेला, गाडी ती भायर पावल्या तांकां वचोवपाक, पूण तो बाबडो खंय पावला कितें जालें हे पळोवपाक ते रावले ना। अशे तरेन हांगा अपघात जायत आहात। आनी ही जर फोंडकुलां हेच्या फुडें जर अशी उरली जाल्यार मोठ्या प्रमाणात अपघात जातले आनी हांगा जिवीत हानी जातली। PWDन हेचेर बेगोबेग लक्ष दिवपाचो गरज आहा।